महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या दोन्ही राज्यांनी गोंयांक अजिबात विश्वासान न घेता जो तिळारीच्या संदर्भात प्रस्ताव हालींच तेंच्यांनी ठरयलेले आसा की तिळारीतलें उदक जे आसा ते मार्कंडेय नदीन व्हरपाचें। खरें म्हणजे तिळारीचो प्रकल्प जो आसा तो गोवा आणि महाराष्ट्र ह्या दोन्ही राज्यांनी संयुक्तरित्या एकत्र येवन केल्लो प्रकल्प आसा आणि ह्या प्रकल्पा मदीं लुडबूड करपाचें काम जे आसा ते महाराष्ट्र सरकार करीत आसा। आता नवीन प्रकल्पानुसार महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार हे एकठांय येयल्या आणि मार्कंडेय नदी जी आसा ह्या मार्कंडेय नदीन उदक कमी पडटा हे कारण दाखोवन कर्नाटक जे आसा ते आपले कोलीक हांगासले उदक जे आसा ते कोलीक हांगासले उदक ते तिळारी न्हंयेन हाडूंक सोदता आणि तिळारींतल्यान तें उदक परते उपसा करून आमचे जे शीर्ष धरण आसा धामणे हांगासर जे कर्नाटक वाठारांत आसा त्या धरणांतल्यान ते उदक जे आसा ते मार्कंडेय नदीच्या पात्रान व्हरपाचें आसा। आता मार्कंडेय नदीच्या पात्रान कित्याक तर बेळगांव लागसार जो राकस्कोप जलाशय आसा त्या जलाशयाक उदक कमी पडटा आणि ते उदक कमी पडटा म्हणून हो प्रकल्प जो आसा तो महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या दोन्ही राज्यांनी सध्या राबोवपाचो ठरयल्लो आसा। एकंदर अशा प्रकारचो प्रकल्प जो आसा तो हाती घेताले जाल्यार ताका गोंय सरकाराक विश्वासान घेवप हे महाराष्ट्र सरकाराची नितांत जबाबदारी आसली, पण महाराष्ट्र सरकारान ती जबाबदारी पार पाडूंक ना। एकंदर आता फुडले जो कालखंड आसा त्या कालखंडान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकाराच्या संदर्भात जर सादूर रावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र सरकार कृष्णेच्या संदर्भातले उदकाच्या वाटो जो आसा आपणाक जास्तीत जास्त मेळचो हाच्या खातीर जे तरातरांची नाटकां करता तशी नाटकां ते करीत रावताले। म्हणून आता जो प्रकल्प ते करूंक सोदता तो पुराय जे आसा तो म्हणजे द्राविडी प्राणायाम जातालो, तेतूंतल्यान ना महाराष्ट्राक ना कर्नाटकाक फायदो जातालो, पूण अस्तम घाटांतलो जो वाठार आसा ताका जायती अरिश्टां निर्माण जाताली। ताका लागून गोंय सरकारान बेगोबेग आपलो विरोध जो आसा तो महाराष्ट्र सरकारा कडेन व्यक्त करपाक जाय आणि एकंदर तिळारीच्या संदर्भात जर आमी घाळपणां केली जाल्यार म्हाका दिसता की आता सध्या जे उदक आमच्या पेडणे बार्देस आणि दिवचल तालुक्या कडेन येता ते उदक जे आसा तेचो प्रवाह जो आसा आणि प्रमाण जे आसा ते कमी कमी जायत वताले। एकंदर आमी जर पळयलें की ह्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत जे कालवे पाट बांदलेले आसा गोंय सरकारान आणि महाराष्ट्रान ते सगळे सदोशपूर्ण आसा आणि नियोजित उदक जे गोंयांक मेळपाक जाय आसलो तो वाटो व्यवस्थित रित्या आमकां तो मेळना आणि ताका लागून केन्ना गोंय सरकार आमठाणे धरणान उदक जे आसा ते अस्नोड्यांतल्यान व्हरता केन्ना साळांतल्यान व्हरता अशें करून हे सगळे जे नाटकां जी आसा ही नाटकां सध्या चल्लेली आसा। एकंदर आमकां पिवपाचें उदक इतलें कमी पडटा की हाच्या फुडें हो प्रश्न जो आसा तो खूब जटील जातालो। तेवटेन महाराष्ट्र सरकार जे आसा ते कळशी नाल्याचें उदक व्होवन तेंच्यांनी हाडलें आसा, त्याच परीन फुकेरी हांगासर धरण बांदून महाराष्ट्र सरकार तें उदक व्हरपाक सोदता। परत दाबीळ हांगासर एक नवीन धरण बांदून तिळारी आपले तेरेखोलान येवपी उदक आसा तेचो वांटो कमी जातालो। अशें जायतीं नाटकां हाच्या फुडें जावपाचें आसा। येणारो कालखंड जो आसा तो हवामान बदलाचो कालखंड आसा आणि त्या कालखंडा भितर आमकां उदका खातीर खूब संघर्श करचो पडटलो आणि गोंय सरकारान आनी विशेषता आमचे जे जलस्रोत खातें आसा तेतून तेंच्यांनी जर व्यवस्थितपणान ही जबाबदारी हाताळूंक ना। आमचे जे मुख्य अभियंता आसा प्रमोद बदामी हांची जबाबदारी जावन आसा की तेंच्यांनी ह्या प्रश्ना कडेन गांभीर्यान पळोवपाक जाय की फुडल्या पिळगे लागीं तुमी खेळ करूं नाका आणि मागीर जर हो खेळ खंडोबा जर जायत जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते येणाऱ्या कालखंडान गोंयच्या तरणाट्या पिळगेक आणि सगळ्यांक भोगचे पडटले हातून मातूच दुबाव ना।